कुप्पामोळ म्हणटा आणि ही जागा कुमदादीची. हांव कुमदादीचो शेअर होल्डर कळ्ळें. म्हणटकच तांकां तो जागो खूबदां तांणी ट्राय केलो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचेर तांचेर हें आसा, केस आसा. 13 झाडां मारली तांणी. आमी फॉरेस्टा कंप्लेन केली, 13 झाडां मारली म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक केस चालू आसा. तर आतां ते परते सर्वे करपा आयल्या आनी प्लॉट घालपा खातीर आमी तांकां हाडात. ही फर्स्ट टायम न्ही, 4-5दां तरी जाल्या दिसता. आनी तांणी तेंचे दवरलेचे सगळे लोक एकठांय केल्या, द पीपल हू आर इनवॉल्वड इन दीस प्रॉपर्टी, आनी तांकां हांगा एकठांय करून तो पळय गेलो आतां. पण कितें हांगा कितें गार्डन बी कितें? हय, दीस इज द प्रपोज सायट फॉर पंचायतींनी हे दिले आसा, रेझोल्युशन पास केले आसा. गार्डन, वॉकिंग ट्रॅक आनी कम्युनिटी हॉला खातीर 2012 न्ही, 2012. मग पंचायतीक आतां आपयल्या, पंचायतीचोय कोण येवना पळय. सो आतां तें कोर्टाक आसा, 26 तारखेर डेट आसा आनी आय एम द इंटरव्हिनर म्हूण रावला हांव. कित्याक कुमदादीच्या लोकांनी पयलीं तें एक्सपार्टी जावपा दिलें, ट्वायस एक्सपार्टी जावपा दिला. पण ही कुमदादीची प्रॉपर्टी, कुमदाद प्रॉपर्टी. इवन पहिली म्हजे कडेन बी हे आसा, कॉमन फुटींग 114 त्याच्यात कुमदाद म्हणून आसा पयलीं. आता कोणा नावार जाल्ले आसा? आता शेख म्हणून, सुहेल शेख म्हणून. सुहेल शेख बी न्ही, त्याचे दुसरे नाव आसा. मागीर ताका कितें बापूय